मिसाच्या बुलतनाक सुरवात दिवंक आमी गायन गावुया. A13 page 6. A13. Eklots amso somi, ikuts amso bawat, ikuts amso bautis, eklots amso diwbab, eklots amso somi, ikuts amso bawat, ikuts amso bautis, eklots amso diwbab, pavitratmya vorvi, शांतीच्या पानपासान सगळी एकूच जावच्याक आमकां आपोवन हाडल्या देखून आमी गायता एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बावार एकूच आमचो बावतीस एकलोच आमचो देवबाब एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बावार एकूच आमचो बावतीस एकलोच आमचो देवबाब. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणो, आयज आमच्या दर प्रांतांत आमी लौकिकाचो आयतार पाळटा. आनी लौकीक कोण? लौकीक जावन आसात जांकां बावतिस्मा वरवीं बापान आपणाचें भुरगें केल्यांत, जेजूच्या त्रियेक कार्यांत तांकां वांटो दिला आनी आपआपल्याच्या बेसा प्रमाणें आपणाच्या जिवितांत तांकां हें मिसांव दिलां. बरीं क्रिस्तांवां कशीं जिवंक तांकां आमी लौकीक म्हणटा. आमी लौकीक कशीं तुमी आपल्याचो कार्य बरे भाशेन पाळूंक पवित्र सभा आपल्या वडिलां बरोबर पाद्री माद्री आसात, मोटवाशी आसात, तांचे बरोबर वावरून इगोज माता उदीक जिवाळ करूंक वावरूंक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक देवाची कृपा मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. उगडास करुया. जायते पावटी आमी लौकीक भाव भयणां कशीं इगर्जेच्या कामांत आदार दिवंक फाटीं सरल्या. आनी दुसऱ्या पातकांचो उगडास करुया आनी देवाचें बोगसणें आमकां मागुया. सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बायग्यान सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. देवाक आमी मोहिमा दिवया आनी म्हणया. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुरचाराया. सर पदवेदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तर वैभव पासत आमी तुका वाखाणटा.
सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुदा सोम्या देवा देवाची शेळी तू संवसाराचे पाप काढलाय आमची गाफलत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमी जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमीन. प्रार्थया सर पदवेदारा देवा आमच्या बापा तुजी अगणित पदवी भोव करून पातक्यांची दया करूंक आनी तांकां बक्षण दिवंक तूं दाखयताय आमा पातक्यांक सदांच कोणवाळायेन वागय आनी तुज्या बासावण्याक सगळ्या काळजान अत्रेकून सर्गीचें सूख आमी जोडूशें कर आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवयान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी आतां रासभर चलयता सासनाच्या सासनाक आमीन. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेश्वर अशें सांगता तुमी म्हणटात सर्वेश्वर करता तें सारकें ना. इस्रायलाच्या गोराण्या आयक हांव करतां तें सारकें न्हय वो तुमीच करतात तें सारकें न्हय म्हणचें. बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडून दिवन पातक करता देखून मोत्ता तेन्ना ताणें वायट केलां देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपलें पातकी जिवीत सोडून दिवन आनी समूड सांबाळून प्रमाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरूंक फावो. सगळीं आदलीं पातकां सोडूंक ताणें येवजिलें देखून तो खरेंच जिवो उरतलो. ताचेर मरण येवचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वोड कर. आमचो जबाब तुजी काकूत विसरूं नाका सर्वेश्वरा. एक पावट म्हणुया तुजी काकूत विसरूं नाका सर्वेश्वरा. तुजे वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेश्वरा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव तूंच म्हजो तारूक. जबाब तुजी काकूत विसरूं नाका सर्वेश्वरा. तुज्या बलेपणा खातीर सर्वेश्वरा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेश्वरा. तुजो पुर्विल्ल्या काळांचो मोग मनान दवर. म्हजे तोरणे पिरायेच्या पातकांचो उगडास दवरूं नाका. बगोर माये मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब तुजी काकूत विसरूं नाका सर्वेश्वरा. सर्वेश्वर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकतल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब तुजी काकूत विसरूं नाका सर्वेश्वरा. भाग्यान पावलोन फिलिपकारांक बरयलेली दुसरी चिठी वेलें वाचप. क्रिस्ताच्या एकवटांत आमच्या जिविताक कसलें मोल आसा म्हूण तुमकां दिसता जाल्यार, मोग तुमकां ओडून दवरता जाल्यार, आनी एकाच आत्म्यांत आमकां भागीदारपण आसा तें तुमकां दुखलता जाल्यार, आनी ओपुरबाय आनी कोनवाळाय तुमकां उर्बा दितात जाल्यार, एकचिताची, एकाच मोगाची, एकाच जिवाची आनी एकाच मोनाची जावन म्हाका सारको दादोशी करात. पक्षाचें मन धरूं नाकात. सुखी बोडाय करूं नाकात.
पूण खालतेपणान दुसरीन तुमचे वर्ती म्हूण समजात. आपापल्या फायद्याचें कितें तें पळोवं नाकात, पूण दुसऱ्यांच्या फायद्याचें कितें तें पळयात. तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावन दी. तो देवाच्या सोयबाचो, तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामांचो आकार घेवन आनी मनशां सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जियेवन त्याहून अदीक तो हालतो जालो. मोरोपर्यान आनी फुरसार मोरोपर्यान हालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो. सगळ्या नांवां परस व्हरतें नांव ताका दिलें. हे पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत आसलोल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवांक दिंबी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रचणेन परगटचें. देवाचें उतर. देवाचे व्हड कर. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. स्वामी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां. तीं म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. मुखेल याज्ञिकाक आनी लोकांच्या वडिलांक जेजून म्हणलें, तुमकां कितें दिसता? कोण एका मनशाक दोग पूत आसले. ताणें पयल्या सर्शी येवन म्हणलें, पुता, वच आनी म्हज्या दाकाच्या मळ्यांत आज वावर कर. पुतान म्हणलें, ना, वचो ना. पूण उपरांत ताणें मन बदल्लें आनी तो गेलो. मागीर बापायन दुसऱ्या सर्शी वचून तशेंच सांगलें. पूण ताणें परतीपाळून म्हणलें, वेता सायबा, पूण गेलो ना. ह्या दोगां भितर कोणें बापायची खोशी केली? ताणें म्हणलें, पयल्यान. जेजून तांकां सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, दंड वसुंडार आनी नायकिणी तुमचे आदीं स्वर्गा राज्यांत वेतात. कित्याक जुवांव प्रमाणीकपणाची वाट शिकोवंक तुमचे सोरी आयल्लो आनी तुमी ताका सोत मानूंक ना. पूण दंड वसुलदारांनी आनी नायकिणींनी ताका सोत मानलो. तें पळोवन तरी ताका सोत मानूंक तुमचें मन मागीर पर्यंत बदल्लें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, डॉक्टर विक्टर फ्रँकल हो जावन आसा एक सायकियाट्रिस्ट एंड थर्ड वियानी स्कूल ऑफ सायकियाट्री हे ताणें ही फावंडेड दीस स्कूल. आनी हो व्हडलो फामाद सायकियाट्रिस्ट, पूण कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत आसलो हिटलराच्या. जायते मारफार दूख ताणें सोंसलें थंयसर. आनी तो अशें म्हणटा, एवरी ह्युमन बींग हॅज गॉट द फ्रीडम टू चेंज एट एनी इन्स्टंट.
दर एक मनशाक ही स्वतंत्रताय आसा. ताणें खंयच्याय वेळार चेंज जावपाक जाता. ताणें आपलें जिवीत बदलूंक जाता. आनी हें तो सांगूंक एक्सप्लेन करूंक एका मनशाची खबर सांगता. तो जेन्ना कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत आसलो, जंयसर जायतो वावर ताचे लागीं करून घेताले, जायते लोकांक मारताले, तेन्ना खंय एक डॉक्टर आसलो. आनी हो डॉक्टर ताका तो म्हणटा, दुसरे लोक म्हणटाले द मास मर्डरर ऑफ स्टेनहॉफ, म्हणजे एक प्लेसीचो. आनी ताणें जायते जाणांक जिवेशी मारले. आनी तो ह्या मनशाक एक देंवचार हें उतर देखून उजार करता. आनी तो म्हणटा, एकाच मनशाक हांवें तो देंवचार म्हणलो जाल्यार हो मनीस, कित्याक ताणें जायत्या लोकांचो जीव काडलो. तो बरोवन दितालो ह्या मनशांक जिवेशी मारात. आनी चड करून म्हणटा जायते भुरग्यांक मारली ताणें. कित्याक तूं एक इन्स्टिट्यूट आसली, मेंटल हॉस्पिटल, थंयसर जीं भुरगीं तकलेन सारकीं नात वो डिसेबल्ड आसा, डिफरंटली एबल्ड जांकां आमी म्हणटा, तसलीं भुरगीं आसलीं. तितल्याच भुरग्यांक अबावट 800 भुरग्यांक खंय ताणें तातूंत गॅस चेंबरांत घालून धाडूंक परवानगी दिली तांकां जिवेशी मारूंक. तेच परी जायत्या हजारांनी लोकांक हेच भाशेन ताणें गॅस चेंबरांत घालून जिवेशी मारूंक परवानगी दिली. आनी गॅस चेंबर म्हणटा तो एक स्वात जी पॅक आसताली आनी थंयसर ते गॅस घालताले विकारी. आनी हे पॉयजनस गॅस जेन्ना ते घेताले वास ते मोत्ताले सगळे. आनी ह्या मनशाक तो म्हणटा एक देंवचार कसो. आनी तो सांगता जायत्या वर्सां उपरांत म्हाका एकलो मनीस मेळ्ळो. तो ऑस्ट्रियन डिप्लोमॅट आसलो. आनी आपुणूय ताका वळखतालो देखून ताणें बिस्तें विचारलें म्हाका, तूं डॉक्टर जॅकेलिस ताचें नांव, ताका वळखता काय म्हूण. आनी हो सांगता विक्टर फ्रँकल, वय हांव ताका वळखतां, तो हे भाशेन आसलो थंयसर. आनी मागीर तो म्हणटा, तूं अजाप जातलो हांव सांगता तें आयकोन. ह्या मनशाक उपरांत धरलो आनी तोय जेलींत आसलो. मागीर जालें म्हणटच नाझी काबार जाले, हिटलर मेलो म्हणटच ताकाय धरलो आनी तांकां जेलींत घातले. आनी तो म्हणटा, जेलींत आसतना हो मनीस इतलो बरो जालो हांव पळोवन अजाप. आख्खें जिवीत ताणें बदल्लें. दुसऱ्यांक प्रिजनरांक तो उत्तेजन दितालो, तांकां बरें करूंक आनीक तांकां उत्तेजन दितालो. आपले कोश्ट अदीक धिरायेन घोटायेन करूंक तो तांकां घोटाय दितालो. आनी म्हणटा, ही वॉज माय बेस्ट फ्रेंड इन द प्रिजन. ताचे इतलो बरो मनीस उपरांत हांवें पळोवंक ना. आनी मागीर तो रोखडोच कॅन्सर जावन मेलो. हांव सांगूंक सोदतां तें हेंच की दर एका मनशान केन्नाय चेंज जावंक जाता. आनी आयची वाचपांय आमकां सांगतात. पयल्या वाचपांत आमकां देव आपले पोरजेक सांगता, कित्याक लोक सर्वेस्पराक म्हणटा तूं करता तें सारकें ना, हो मनीस आख्खें वायट करतालो जिवितांत, आतां ताका बरेंपण कित्याक फावो जाता. देखून सर्वेस्पर तांकां सांगता, बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सांडून दिवन पातोक करता देखून मरता. ताणें वायट केलां देखून ताचेर मरण येता. आनी मागीर उपरांत म्हणटा, पूण वायट मनीस आपलें पातकी जिवीत सोडून दिवन आनी समोर सांबाळून प्रमाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवा उरूंक फावो. देखून देव म्हणटा, तूं तर वायट जिवीत सोडटा तुजें आनी बरें जिवीत धरता जाल्यार तुका माफी फावो जातली. आनी आमकां हो एग्जाम्पल मेळटा खंय जेन्ना जेजू खुर्सार आसलो, ताचे उजव्या वाटेन आसा तो चोर म्हणटा, सायबा हांवें पातो केलां, म्हजी काकूट कर. तूं वैभवान येता तेन्ना आपणाक विसरो नाका म्हूण सांगता. आनी जेजू ताका म्हणटा, आयज तूं म्हजे बरोबर वैकुटांत आसतलो. तो आपलें पातोक रोडटा देखून ताका भोगसणें दिता. तो आपलें जिवीत बदलता. हेंच आमकां शुभ वर्तमानान दिसती पडटा. दोग जाण पूत एक वोपार घालून जेजू सांगता. दोग जाण पूत आसात म्हणटा. एकल्याक सांगता, वच आपल्या मळ्यान वावर कर. आनी तो म्हणटा, ना वचना. आनी दुसरो म्हणटा, वेता. पूण वचना म्हणटा तो वेता
आनी मळ्यांत वावर करता. आनी वेता म्हूण सांगता तो वेताच म्हूण सांगता पूण वावर करिना. पूण दोनूय पुता मदें कितें तरी आसा, उणेंपण आसा. सारकें आयडियल सिट्युएशन म्हणल्यार तो उतराचो मनीस, हांव वेता म्हणटा आनी वचून काम करता. पूण ह्या दोगांयचे मदें तांचे मदें उणेंपण आसा. पूण कोण वेता आनी काम करता ताका अदीक मोल जेजू दिता. दोगूय पूत चुकतात, चुकोनात म्हणना, दोगूय पूत चुकतात. पूण तांतलो मदें खंयचो बरो तें जेजू दाखयता. आनी हें सांगता तो कोणाक? मुखेल यादनिकाक आनी लोकांच्या वडिलांक. दुसऱ्या लोकांक सांगना, तांकां सांगता भोव करून. कित्याक? तांकां दिसतालें आपूण प्रमाणीक, आपूण बरें मनीस, आमकां स्वर्ग फावो जावंक जाय. पूण जेजू म्हणटा ही आसा ती डोल्ड वसुंडार आनी नायकिणी म्हणटा ती प्रॉस्टिट्यूट्स, ती देखून तुमचे आदीं स्वर्गार वेतात. घोडे ताणें वायट केलां पूण जुवांवान तांकां देवाचें उतर परगटलें तेन्ना ताणें आपलें जिवीत बदल्लें. आनी जिवीत बदल्लें म्हूण ती सर्गीच्या राजाचे वाटेर आसात. आनी तुमी सांडलोले आसात जे आपूण आपणाकूच प्रमाणीक म्हूण सोजमतात तें. हें जेजू तांकां सांगता, मुखेल यादनिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक. आयज आमी लौकिकाचो दीस पाळटना आमकांय होच उलो देवाचो की आपल्या मळ्यांत वचून वावर करूंक. जे भाशेन ते दोग पुतांक सांगता आपल्या मळ्यांत वावर करूंक धाडटा. आनी मळ्यांत वावर करूंक तुमकां आनी आमकां यादनीक कशें, मोटवाशी कशें आमकां हें कार्य दिल्लें आहा, तेच भाशेन तुमकां लौकिकाकूय हेंच कार्य दिल्लें आसा. तें म्हणल्यार जेजूच्या त्रियेक कार्यांत वांटो घेवंक, प्रवादीक, यादनिकी आनी राजकी. प्रवादी कशें तुमी कितें करचें? प्रवादी कशें कितें बरें आसा तें सांगचें आनी वायट आसा ताचेर निशेध मारचो. जायतें आमचें वायट चलता गोंयांत, जायतें वायट आमच्या गांवांतूय चलता, देखून आमी निशेध मारूंक जायो वायट चलता ताचेर. हें आमचें प्रवादीक कार्य. यादनिकी जेजूच्या कार्यांत आमी वांटो घेता जेन्ना आमी संस्कारांनी वांटो घेता, मिसाचे भेटेक येता, दुसऱ्या संस्कारांनी वांटो घेता, सेवा धर्मांत आमी वांटो घेता, सेवा धर्म बरो करूंक वावरता, तेन्ना आमी जेजूच्या यादनिकी कार्यांत वांटो घेता. आनी जेजूच्या राजकी कार्यांत आमी वांटो घेता जेन्ना आमी सेवा करता तेन्ना, जेजूचें राज सेवेचें. आनी आमी लौकीक कशीं जायते भासांनी आमी सेवा करता. जायते एसोसिएशन आसात, कोण दुसऱ्या एसोसिएशनांनी आसात, जे भाशेन SSVP आसा, कॅटिकिस्ट आसा, दुसरे यूथ आसा, आनी हे भाशेन जायती एसोसिएशनांत आमी इनवॉल्व जाता. इगोर्जेच्या वावरांत आमी मिसळ जाता. अदीक बरे भाशेन आमी जेजूचें राजकी कार्य फुडें व्हरूंक पावता. आनी हें सगळें करतना आमी कोण भाशेन जावची हें भाग्योन पावलो फिलिपकारांक बरोवन आमकां दुसऱ्या वाचपांत सांगता. तो सांगता आमकां एकाच मोगाची, एक चिताची, एका जिवाची आनी एकाच मनाची जावंक हे भाशेन वावरूंक आपयता. पक्षाचें मन दवरूं न्हय, दोन वांटे करून म्हजो दुसरो एक ग्रूप, तुजो दुसरो एक ग्रूप, ते भाशेन न्हय, सुकी बोडाय करून न्हय, पूण खालतेपणान दुसरी तुमच्यावन वर्ती म्हूण समजून आपल्या फायद्याक कितें तें पळोवन नाकात अशें म्हूण सांगता. आनी दुसऱ्याच्या फायद्याक आमी वावुरतलीं जावंक आमकां भाग्योन पावलो आपयता. आनी मागीर जेजूचोच एग्जाम्पल दिता. जेजू इतलो खालती जालो, तो देव आसलो, देवाचो पूत, आनी तो आमचे भाशेन मनीस जालो आनी मनशावन अदीक खालती जालो हें दाखयता. खुर्सार मेलो खालती खायन. हे भाशेन आमी जावंक लौकिकाचो वावर फुडें व्हरूंक खालतेपणान भाग्योन पावलो आमकां आपयता. तेच परी उगडास दवरया दुसरे सुवातेर की आमी सगल्यांनी आमकां चान्स आसा,
वी हॅव द फ्रीडम टू चेंज एट एनी इन्स्टंट. आमी कसलीं जावं आयज आसात ती, आमी तर बरीं आसात आनी बरे भाशेन जियेता जाल्यार बरें. पूण आमी आयज बरीं आसा आनी फाल्यां वायट जालीं जाल्यार आमकां देवाची जोडटी आसतली. आयज आमी वायट आसा, आयज आमी सगळें वायट आसा तें करता, पूण तरी आसतना आयज तर हांव डिसायड करता हांव बरो जातलो जाल्यार हांव देवाचे जोडटेक उबो रावता तेन्ना म्हाका स्वर्ग फावो जातलो. देखून टुडे इज द डे टू डिसायड. I always believe today is the day to decide whether you want to be good or bad. आयज आमी थाराव घेवया, सगळें बरें तें करुया. कित्याक कसलोय मनीस हांवें तर देवाक ना म्हणलां जाल्यार, पूण हांव तर देवाच्या वावरांत मागीर उपरांत वय म्हणून काम करता देवाच्या मळ्यान, जाल्यार म्हाका मजुरी फावो जातली. पूण हांव बरेपणाचेरूच उरलो आनी वायट करूंक लागलो जाल्यार देवाची जोडटी म्हाका फावो जातली. देखून आयज आमचें जिवीत बदलुया आनी लौकीक कशी इगोर्जेच्या वावरांत मिसळ जावन आमची इगोर्ज आनीक फुडें व्हरूंक आमकां आदार ह्या मिसान देवाची कृपा आमी मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सत मानता देवाक, सोल पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर असणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारयेतान जल्मलो, पोंच पिलात खाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलिल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोल पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकठार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार ह्याच भावार्थान आमची मागणी आमी बापाच्या हातीन उबारुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी अदीक करून आमच्या याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी लौकीक भावा भयण्याचें केरी तापोवणें वळखून घेवं म्हूण आनी तें जिवंक तांकां उर्बा आनी तेंको दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. संवसाराचो कारबार चलयतल्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपलो वावर आपल्या फायद्याक न्हय पूण परचेच्या बरेपणा खातीर करूंक आनी तांचे उद्देशीं देवाचें राज समाजांत बांदूं येवं म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या पवित्र स्नाना दिसा तावन आमकां मेळ्ळां तें केरीत आपोवणें वळखून घेवन आमी मनशांची काळजां मनां कांतोवपाचो वावर आनी संवसार नवें करपाचें कार्य मोगान करूंक आमकां उर्बेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आडसाय आनी बेसरमाय करिनासतना आमच्या कातोलीक भावार्थाची अदीक आनी अदीक आमी वळख घेवंक वावरूं म्हूण आनी तीर जाल्लो आमचो भावात आमचे दिसपट्टे जिविताचे चालीन आमी पोरगोट करूं म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी कोरोना व्हायरसा खातीर संवसारान जायती उचांबोळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता. जायतो लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय, निगा घेतल्यांक सोंसणिकाय आनी गोठाय, पिडेवंतांक कश्टवतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख
फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागोया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक आमची काकूत को. सर्गींच्या मोगाळ बापा, ही मागणी आमी तुज्या हातीन उबारता. आमी लौकीक कशी आमची जबाबदारी घेवंक आनी ह्या समाजान बरें तें हाडूंक आमकां आदार दी. ही आमी मागणें करता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बेटोनीचें गायन C43 पेज 46. C43. Cirumbia sove amci casa dovorta sukani duk soram gele Jesu duka betoida sukani duk soram gele Jesu duka betoida Utka cha tembia vori Amka tuja geroktan Kursache tuje bori Jesu muncha daronan Kursace tuce bori Jesu muncha darona. म्हज्या बाबा भयणो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पयस सोबीच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोणबाळ्या बापा, आमी तुका वोपता तें जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगल्या देण्याची निरंतरी व्हांवती जोर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमची सर्वेस्परातायन बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळ्यान सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोणवाळेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलो की तुज्या पुताक आमचो सर्वंडार करून धाडलोय. जे जेजू सवें तुका मानतालें तेंच आमचें सवें तुका मानो. पातोक मात सोडून हेर सगळ्यांत आमचे गोतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलो. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी ओगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोळबरांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार बगात तुज्या वैभवान. उंच सर्गींत तुका सयसर. सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका सय. उंच सर्गींत तुका सयसर. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो.
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवून जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वींचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहेबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्नू साहेबा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, बागेवंत झुजे तिचो पोती, बागेवंत धोर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी म्हणटाना आमकां सगळ्यांक आमचें जिवीत बदलूंक वायट करता जाल्यार तें बदलून बरें जिविताक आमी वेंग मारूंक देवाचो आदार मागुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो किरास आयज आमकां दी. आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकादांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली, आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली, आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरीचें म्हाका फावना,
पूण तुझ्या तुज्या एकाच एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं आमचो मोग करताय आनी दर एका मिसाचे भेटेंत तूं आमचे खातीर हाजीर जाताय. आयज आमी तुका पळयता पूण तुका शेवंक जायना, देखून तूं एके खेरीत भाशेन आमच्या काळजांत यो, आमच्या जिवितांत भितर सर. तुकाच शेवलोल्या परी आमकां दादोशी कर. आमचें जिवीत बदलूंक आमकां आदार दी. आमकां नवी मनशां कर. ह्या वेळार आमी गायन करुया D32 पेज 64. D32. Deva utor mogan getau, Deva undo modun vantau, Toshe zamka favozali, Eroi deni vantunami, Sadam bapa burginduci, Sadam gori Baboy sogli Sadam bapa Burgituci Sadam gori Baboy sogli Mogawanto Sadam misan Sota goran Solta gawan Dom domosle Bedunetso Uswar amcia Civitatso Sada Britver Sakshi Devo Sada Sorgar Sotustuso Sada Britver Sakshi Devo Sada Sorgar Sotustuso Bukik lagun, pirik lagun Bauboin rotak, dukin bodun Solia ami, sonsar fulung Dukang busuk, kasang busuk Goce montang, pangrung nesuk Orma shakshi, diuli pitu Goce montang, pangrung nesuk Orma shakshi, diuli pitu प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर वायटांक हो ख्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओकोत जावं. जशें हे रितीन जेजूचें मरण समरंभून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच सर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं. हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगाच्या भावा भयणांनो, पुलीस खातीर हांव दिनवासतां आमचो भाव सिप्रियान फेर्नांडीस कोया मास्टर मिस्त्री आमचे इगोजेचो सदां चुकय नासतना हे मीस बरे भाशेन
व्हिडिओग्राफ करून एडिट करून आनी आपल्या सांगाता अपलोड करपाक जोविंटन तशेंच आंजेलो ताका घेवन तो बारी वावुरता. बारीकसाणेन कसलोच आवाज घेनासतना आनीक आमकांय थोड्यो वस्तू सांगून बरे भाशेन तुमकां वांटो घेवंक मिसाचे भेटेंत तो बरी तयार करता. देवान सिपियानाचेर आशिर्वाद घालूंक मागता. आमची इगोज नव्यान उक्ती करूंक पिसपाच्या सांगण्या आनी शिकवणे प्रमाणे आमी तयारी सुरू केल्या. ताचोय एक व्हिडिओ तयार केल्लो आसा. सांगाता आमी तोय करूंक सिपियानान आदार दिला. तो तुमी बरे भाशेन पळोवचो, शिकचो आनी सांगाता आमी वावरुया. एका वद्दान ही पिडा पयस करूंक, दुसऱ्या वद्दान देवा कडेन आमचो संबंद घडोवंक. पवित्र सभा जायते गूट संभ्रमता. आमकां मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक मेळो ना सदांचे भाशेन, पूण भक्तीन आमच्या घरा कडेन रावन कुटूंब एकठांय जावन आमी देवाक भोजूंक एक बरो सैग चालू दवरया. चुकयनासतना मिसाची भेट पळोवंक आनी आमची मागणी सांगाता धरूंक. येता तो म्हयनो ओतुमराचो म्हयनो, तेरसाचो म्हयनो, रुजायेचो म्हयनो. 7 तारखेर ओतुमराची परब रुजाय सायबिणीची. आमच्या कुटुंबांनी सदां चुकयनासतना तेस करुया. खुर्सा कडेन जमा जावपाक हे फावटी जायना, जावची न्हू, पूण आमच्या कुटुंबांनी आमी हो तेस चुकयनासतना करुया. देवाची बेसावां, आमच्या पातकांचे मोगसणें आनी सुभां देणी आमकां फावो जातली. आमच्या गोंयांत ह्या दिसांनी जायतो बोबाड जाला. कोळसो आमच्या गोंयांतल्यान दुसऱ्या स्टेटान व्हरचो आसा. आमच्या गोंयांत एक रस्तो वाट कशी आनी मागीर आमकां सगळो दुल्लो, आमकां सगळें वायट दुयेंस आनी हें वायट येवचें आसा. कोणें तरी आपुणूच पयशे करूंक पूण आमचें गोंयचें निसटण करूंक फुडें सरल्यार ताचेर निशेध मारूंक आख्ख्या गोंया फुडें सरलां. आनी आमचे चांदोरचे गिरदोलचे भाव भयणां एकठांय जाल्यांत, खर्चेतात एकठांय करूंक लोकांक. आनी तांणी खूब तोकूस घेवन हो एकठांय जावन तांणी एक रॅली कशी करूंक थारायला म्हूण आमकां गोमलां. तांचो हो प्रोग्राम बरो जावंक आमचे आवडे. ह्या तांचे रॅलीन तुमी वांटो घेवचो, कित्याक आमकां सगळ्यांक हें गरजेचें. हो कोळसो आमच्या गोंयांतल्यान येयलो जाल्यार आमकां खूब वायट जातलें. म्हणटच आमी सगळीं जे भाशेन आमची चांदोरची इगोर्ज एक, तेच भाशेन चांदोर आनी गिरदोली आमी पयले एक जावया, एका मनाचे जावया, एकवट आमचे मदें घडोवया. आनी एकवट आसलो म्हणटच आमी सगळे सांगता आमी ह्या वायटाची झुजूंक आमकां अदीक नेट मेळटलो. आमी रावता. तुमी तुमच्या ह्या गांव पासत आनी फुडले पिळगेक आसत वावुरतलेत म्हणून आनी हे वायट पयस करूंक तांच्या ह्या प्रोग्रामान तुमी वांटो घेतलेत म्हणून. ओतुमराचे 2 तारखेर तांचो प्रोग्राम आसा म्हूण आमकां गमयलां. ह्या प्रोग्रामान तुमी वांटो घेवचो. कोवीड ही पिडा पयस जावचे खातीर आमी सगळीं वावरुया. आमचे कुटूंब आमी सांबाळुया. खरोच तितलेय उपाय घेवया आनी आमी भावार्थान देवाचें लागीं सरत रावया. देवान तुमचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटचें गायन F21 page 95. F21. Aikolea utracia uswadam Songsaram tami wocungsai
जीविताच्या उन्यापासनं संसारात आम्ही वचूंक जाय एकामेकांना निभावतां सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिवितां वाटेन तूं आमकां सांबाळून दोनिया एकामेकांना निभावतां सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिवितां वाटेन तूं आमकां सांबाळून दोनिया